करणे पुणून जाणगे तुम्ही अजून कशे रावले वोगे हड्ड्यातले इळे आयज दगदगून जाऊं दी जागे जायात जागे गांवकारांनू जायात जागे नमस्कार. जाय जागे प्रोग्रामात अरविंद भाटीकाराचो तुमकां येवकार. आयचो आमचो पयलो विशय आसा सुप्रीम कोर्टांत आतां सुनावणी जातली. सुप्रीम कोर्टात दर शुक्रारा पर्यावरणीय प्रकरणाचेर सुनावण्यो जातात. गोंयच्या मायनिंगाचेर सध्या 2 याचिका सुप्रीम कोर्टात आसात. एक केस अभयारण्य वाठारा सावन मायनिंग बफर झोनाची आनी दुसरी केस गोवा फावंडेशनान शाह आयोगाच्या अहवालाच्या आदाराचेर घाल्ली गोंयच्या बेकायदेशीर मायनिंगाची. दिल्लीतल्या सुत्रा कडच्यान मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण येता ते 11 जानेराक कर्नाटकांतले मायनिंग, गोंयचे अभयारण्य वाठारा सावन मायनिंग बफर झोन आनी ओरिसांतले मायनिंगाच्यो याचिका सुनावणे घेतल्यो. गोवा फावंडेशनाचे गोंयचे मायनिंगावेली याचिका 18 जानेराक येवपाची आसा. गोवा फावंडेशनान जे रीट पिटिशन घाल्ले आनी जाचेर सुप्रीम कोर्टान गोंयच्या मायनिंगाचेर बंदी घाल्ली ते आतां 18 तारखेक सुनावणेक येता अशी म्हणून बातमी. ही खबर गोंयकारांक सगळ्यांक खबर आसा, पूण इतले म्हणसर आमी सगळे ते 18 तारखेच्या सुनावणेक आतां रावतात. तितले म्हणसर आनी एक बातमी आयली की गोंय सरकारच्या मीन खात्यान एक प्रायम मिनरल्स म्हणटा त्या कंपनीक 75,000 टन महाराष्ट्रांतल्यान हाडून भायले देशांनी एक्सपोर्ट करपाची NOC दिल्या आनी NOC तुमी बाकीच्या डिपार्टमेंटा कडेन प्रक्रिया कितें करपाची आसा ती करात आनी मागीर आमचे कडेन परतून येयात. एक्सपोर्ट परमीट आमी दिवपाचें एग्जामीन करून मागीर दितले अशें म्हणून तांणी NOC दिल्या. आनी गोंयांत सगळे कडेन बोवाळ की बाबा गोंय सरकार सुप्रीम कोर्टाचो अवमान करता, अशें जावपाक जायनाशिल्लें आनी थोडो तेंप रावल्यार कितें जातलें आशिल्लें. आनी हें म्हणजे कितें, गोंयच्यो मायनिंग कंपनी फुडलें दार बंद करता आनी फाटल्या दारांतल्यान मीन सुरू करपाक सोदता, अशे वेगळ्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यो. खरी गजाल कितें आनी फट गजाल कितें हें सादारण गोंयकारांक खबर नासता. म्हणटा तो वर्तमानपत्रां वाचता आनी तोय बोवाळ करपाक सुरवात करता. आतां खरी गजाल जर जाणा जावपाक जाय जाल्यार मातसो एक ताजो इतिहास पळोवचो पडटलो. भारतांत एक 4-5 राज्यांनी जी मिनां चालू आसात, मिनाच्यो खाणी आसात, थंय हालींच्या तेंपाक खूब मिनाच्या खाणींनी बेकायदेशीर कामां चल्ल्यांत असो लोकांचो बोवाळ सुरू जाला. आनी गोंयांतय बी गेल्ले 7-8 वर्सांनी हो बोवाळ चड जाला. बेकायदेशीर मीन चड आसा अशें म्हणून लोकांनी बोवाळ करपाक सुरवात केलो आनी लोकांनी भारत सरकारा कडेन कागाळी करपाक सुरवात केल्यो. मागीर भारत सरकारान शाह कमिशन नेमलें आनी तांकां सांगलें जंय जंय राज्यांनी कागाळे येयले थंय एक 4-5 राज्यांनी तुमी चवकशी करात आनी आमकां रिपोर्ट दियात. शाह कमिशनान गोंयची चवकशी केली, 2 वर्सां लायलीं आनी 2011 मार्चांत शाह कमिशनान भारत सरकाराक रिपोर्ट दिलो. शाह कमिशनान भारत सरकाराक रिपोर्ट दिलो तो गोंयच्या मायनीचो. मागीर भारत सरकारान ताजेर जी कितें कारवाय करपाक जाय आशिल्ली ती केली आनी गोंय सरकाराक भारत सरकाराक जाय तें आमी अशें करतले तशें करतले अशें म्हणून एक रिपोर्ट तयार करून तो शाह कमिशनाचो रिपोर्ट आनी आपलो रिपोर्ट दोनी पार्लमेंटा मुखार दवरले 7 सप्टेंबर 2011. आनी पार्लमेंटान तो अजून घेवचो आसा, ताजेर भासाभास जावची आसा, ताजेर ठराव जावचो आसा. इतले म्हणसर गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टांत गेले आनी म्हणलां शाह कमिशनान जो गोंयचेर रिपोर्ट दिला, गोंयच्या मिनाचेर जो रिपोर्ट दिला आनी ज्यो शिफारसी केल्या त्यो शिफारसी पुराय रितीन चालीक लागून ताजो परिणाम जाय म्हणसर, म्हणजे चालीक लागून कंप्लीट काबार जाय म्हणसर गोंयची मिनां सगळीं बंद उरची अशें म्हणून गोवा फावंडेशन सुप्रीम कोर्टांत गेले आनी सुप्रीम कोर्टान मागीर ऑर्डर दिली आमी आतां सुनावणी सुरू करतले. फुडली ऑर्डर आमची जाय मेरेन गोंयची सगळीं मिनां बंद
आनी गोंयचे मिनांतल्यान जे आमी मीन म्हणटा, जे आयर्न ओर आनी मँगनीज दोनी हाका आमी मीन म्हणटात, तर गोंयचे खाणींतल्यान जे मीन वयर सरता ते खंय दवरलेले आसूं, खंय सांठयल्ले आसूं, ते आसा थंयच आसपाक जाय. ते हालोवपाचेर मीन काडपाचेर बंदी आनी ते आसा थंयच्यान हालोवपाचेर बंदी. म्हणजे पयलीं भारत सरकारान चवकशी गोंयचे मिनाचेर ऑर्डर केली. शाह कमिशन आयले, ते खंयचे मिनाचेर चवकशी केली, गोंयचे मिनाचेर चवकशी केली. मागीर कोर्टान गोवा फावंडेशन खंयच्या मिनाचेर सुप्रीम कोर्टांत गेले, गोंयचे मिनाचेर शाह कमिशनाच्या रिपोर्टाचेर तो अमलांत हाडचो म्हणून. आनीक सुप्रीम कोर्टान खंयचे मिनाचेर ऑर्डर दिली, गोंयचे मिनाचेर. अशें सगळें आसतना आज हो बोवाळ कित्याक, हाजेर प्रश्न आयला. आतां लोकांक कितें जाता, इतिहास जाणा जावपाची इच्छा आसता, पूण लोकांक चड टायम नासता, तितले पुरतेंच वाचून मागीर लोकय बोवाळ करपाक सुरवात करतात. म्हणटकर हातूंत मुख्य प्रश्न खंयचे लोकांनी आपणाकच विचारपाचे. एक म्हणजे बाबा सुप्रीम कोर्टान जी ऑर्डर दिल्या ते खंयचे मिनाचेर, गोंयचे मिनाचेर काय भायल्या मिनाचेर, हो पयलो प्रश्न. आतां पळयात हो वॉयस ओवर म्हणजे आतां तुमकां तितलो सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचो तोच भाग आतां आमी तुमकां दाखयतात. Till further orders, all mining orders in the leases identified in Shah Commission's report and transportation of iron ore and manganese ore from those leases, whether lying at the mine head or stockyard, shall remain suspended as recommended in the Commission's report. तुम्ही पळयलें सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आसा ती खंयच्या मिनाचेर आसा, ती ज्यो लिजी, ज्यो खणी शाह कमिशनान आपल्या रिपोर्टांत नमूद केल्यात, नोट केल्यात, त्या खणींतल्यान जे मीन काडला त्या मिना विशीं शाह कमिशनाचो हो रिपोर्ट. हातूंत महाराष्ट्रांत मीन गोंयांत आयल्यार आनी गोंयच्यान ते खंय गोंयांत खंय सांठयल्यार आनी ते सांठयल्ले मीन भायल्या देशांत धाडल्यार ते सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर आसा ती ताका लागना. हें सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरी वयल्यान सारकें स्पश्ट दिसता. हो जालो पयलो प्रश्न तुमी विचारपाचो आनी स्पश्ट तुमकां उत्तर मेळटा. आतां दुसरो प्रश्न, हो बोवाळ इतलो कित्याक? दुबाव कसलो? तर गोंयच्यो मायनींग कंपनी कितें करतल्यो, आतां सगळें गोंयांत जंय जंय मीन सांठयलां तें महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्लें आनी खंयच्यान कर्नाटकांतल्यान आयिल्लें, आंध्रांतल्यान आयिल्लें, ओरिसांतल्यान आयिल्लें अशें म्हणून सांगून भायर धाडटले असो म्हणून एक दुबाव. कारण मीन पळय आसता न्ही ते महाराष्ट्रांतले, आंध्रांतले, कर्नाटकांतले, गोंयचे म्हणून तितले वळखुपाक कळना जातले. आमकां आनी तुमकां कळना कारण आमी ते तातूंतले गिन्यानी न्ही, एक्सपर्ट न्ही, पूण त्या लोकांक एकादले कळटा आसतले. पूण सादारण लोकांक कळना. म्हणटकर ते कळना म्हणटकर मिनाच्यो कंपनी सरकाराक, सुप्रीम कोर्टाक सगळ्यांक फसयतल्यो असो दुबाव. फुडल्या दारान जे सुप्रीम कोर्टान बंद केलां ते फाटल्या दारान आतां मायनींग कंपनी चालू करतल्यो हो दुबाव. म्हणटकर हो सगळो बोवाळ जो चल्ला तो दुबावाचो. आतां दुबावान जर तुमी बिझनेस कारवायो नाजाल्यार सामाजीक आनी कसल्यो कारवायो नाल्यार राजकीय कारवायो नाल्यार धंद्याच्यो कारवायो बंद करपाक लागले जाल्यार आमी खंय पावतले? आमकां कितलेशेच दुबाव येता. भायले ट्युरिस्टां खातीर ड्रग पसरतात, गोंयच्या भुरग्यांक वायट संवयो जातात अशें म्हणून आमकां दुबाव मारता आनी ते दुबाव थोडे प्रकारान सिद्धूय जाल्ले आसात. म्हणून तुमी सगळे ट्युरिजम बंद करतले. थोडे राजकारण्या कडेन खुबसो काळो पयसो आसता म्हणून तुमी लोकशाहीच बंद करून उडयतले, राजकारणी काळो पयसो करता म्हणून. दुबाव हे सिद्ध कांय जावना. म्हणटकर दुबावान कसली कारवाय करप सरकारान वा आनी कोणें हें चूक. जो दुसऱ्याचेर कागाळ घालता ताणें ती कागाळ सिद्ध करून दाखोवंक जाय. ज्याचेर कागाळ घालता ताणें आपल्याचेर बाबा कांय कागाळ येवंक जायना, आपल्याचेर बाबा कांय गुन्यांव ना, आपणें कांय गुन्यांव करूं ना हें सिद्ध करपाची गरज नासता. हें भारतीय आमची बुन्यादी न्यायीक बांदावळ जी आसा, बेजीक प्रिंसिपल ऑफ जस्टीस, बुन्यादी बांदावळ न्यायाची,
ती कितें म्हणटा की खंयचोच गुन्यांव 100% सिद्ध जाल्या बगर तुमी तो गुन्यांवकार म्हणून ताका ख्यास्त करूंक शकनात. आनी थोड्या वेळा कोर्ट अशें पसून करतात की मातसो खंय हांगा थंय दुबाव मारले जाल्यार बेनिफीट ऑफ डावट म्हणून आसता तो ते गुन्यांवकाराक वो एक्यूज जो जाचेर आरोपी आसा ताका दितात आनी ताका सोडटात. हांगा कितें जालां, मेळत तो उठून बोवाळ करता, मेळत तो उठून बॉम्ब मारता, अरे अशें जावपाक शकता, तशें जावपाक शकता, म्हणून हें बंद करात, म्हणून तें बंद करात. टुरिजमूय आमी बंद करूं ना, राजकारणूय बंद करूं ना, आनी खुबश्यो गजाली बंद करूं ना. सगळे आमचे उद्योग धंदे आसात, खंयचो उद्योग धंदे 100% कायद्या प्रमाणे चलता, ते बेकायदा काम करतात, कायदो सारको चलयना, म्हणून ह्या दुबावान सगळे उद्योग धंदे आमी बंद करता. फाटीं पोल्युशन कंट्रोलान 25 पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान 25 उद्योग धंद्यांक नोटिशी दिल्यो की बाबा तुमी कितें कितें करता तें सांगात, कशे कायदे पाळटा तें सांगात. तांणी कितें तें बंद करून मागीर तांकां नोटिशी दिल्यो. म्हणटकच ही सिस्टम जी आसा त्या सिस्टमींत आमी काम करूंक जाय. तुमकां जर दिसता की ह्यो मायनींग कंपनी ज्यो आसात त्यो सुप्रीम कोर्टाच्या ऑर्डरीचो फायदो घेतात आनी आमी गोंयचे मीन धाडना बाबा, आमी भायले मीन धाडटात अशें म्हणून सगळे फटीचे आपले गोंयचे मीन धाडटले आनी भायले म्हणून ताका लेबल लायतले, अशें जर तुमकां दिसता तुमी तें सिद्ध करून दाखयात. बाबा प्रायम मिनरलान जे मीन आतां एक्सपोर्ट करपाचें थारायलां आनी जाचे खातीर प्रिलिमिनरी म्हणजे मुळावी पयलींची ताणी NOC दिल्या मायनींग खात्यान, गोंय सरकाराच्या मायनींग खात्यान, ते मीन महाराष्ट्रांतले येवना, ते गोंयचेच म्हूण तुमी सिद्ध करा आनी मागीर बोवाळ घालात न्ही. पूण पयलींच वो बोवाळ कित्याक? लोकांनी बी कितें करपाक जाय, आतां वर्तमानपत्रां वाचतात, वर्तमानपत्रांनी येता तें सगळेंच खरें अशें नासता. वर्तमानपत्रांक आपणालो खप वाडोवपाक दिसता की बाबा सनसनाटेची खबर जर दिली जायत लोक चड विकत घेतले आनी लोक चड वाचतले म्हणून. पूण इल्लेशें कितें जर जायत जाल्यार सोंश्या भशेन सोंसो खंय झाडाची एक पान पडल्यार धांवत सुट्टा मळब कोसळ्ळें, मळब पडलें म्हणून. तशें जायते फावटी वर्तमानपत्रां करतात. खंयची बातमी फट, खंयची बातमी खरी हें तपासून पळोवपाक सारकें दूध का दूध, पानी का पानी करपाक लोकांक समजुपा जाय, लोकांनी मातसो विचार करपा जाय आनी लोकांनी मातशें शादूर रावपाक जाय. हो जालो आमचो पयलो विशय. गांवकारांनो जायात जागे, जायात जागे. आमचो आयचो दुसरो विशय आसा, चिकान करून जर तुमी सरकारी नोकरेन भितर सरशात जाल्यार सरकार तुमकां आपणालो जावय, सरकारी जावय कसो ट्रीट करतलो मानून घेतलो. हें पळयात सरकार कितें म्हणटा तें. कोणें बोगस सर्टिफिकेट दिल्यांका एक्झीट रूट बी तो विशय मातसो आमी डिफर केला, कारण तातूंत भितर काही मॉडिफिकेशन जावपाची आवश्यकता आसा. सगळ्या कॅन्सल करून आसा. कारण सांगता कितें तें आमी सगळ्यांनी मेळून ठरलें की तातूंत भितर काही अशें मॉडिफिकेशन करूंक जाय की इट शूड बी पार्ट ऑफ अ बिगर scheme which also we have declared. So if you can come out with a VRS in which this can be also one of the criteria. So तो मागीर कोणें म्हणपाक नाका की आमकां चान्स दिलो ना, पयलींच्या सरकारान आमकां कोणें तरी सांगलें बोगस करून ना. सरकार कितें म्हणटा तें तुमी पळयलें. पयलीं वावड्यो उठल्यो की जे बोगस सरकारी नोकर आसा, म्हणजे ज्या सरकारी नोकरांनी फाटल्या 5-7 वर्सांत सरकारी नोकरीन भितर सरपा खातीर बोगस डॉक्युमेंट दाखयले, बोगस कागदपत्रां दिल्लीं आनी सरकारान ती मानून घेतिल्ली. आनी जे लोक सरकारी नोकरेंत आसात आनी असले खुबशे आसात, PWDंत आसात आनी आरोग्य खात्यांत आसात अशें म्हणून सरकारा कडल्यान स्टेटमेंट आयलो. आनी त्या लोकांनी एक तर रिजायन करचें, म्हणजे राजिनामो दिवचो वा वॉलंटरी रिटायरमेंट एप्लिकेशन दिवचें, म्हणजे स्वेच्छा निवृत्तीक तांणी अर्ज करचो. आतां ही वावडी जाली, ही बातमी आयिल्ली. मागीर कॅबिनेट मिटींग जाली आनी कॅबिनेट मिटिंगेंत तांणी थारायलें की